शिवोली मतदारसंघ 25 वर्सां फाटी उरला. उदरगत म्हणटा ती खंय दिसून येना. सरकारान शिवोलेच्या उदरगतीचेर लक्षच दिवना. मंत्री मायकल लोबोन आपल्या सरकाराचेर उतरांचे बाण सोडल्यात. नवीन सरकार येतलो तेन्ना शिवोलची उदरगत जातली खंय. लोकांनी कौल दिलो जाल्यार आपूण आमदारय जातलो आनी सरकारय घडयतलो अशें मायकल म्हणटा. मायकल लोबो सद्याक शिवोले मतदारसंघात बरोच ॲक्टिव्ह जाला. काल मायकल आनी ताची घरकान्न दिलेल्या लोबोन शिवोले वेगवेगळ्या कामांचो शुभारंभ केल्लो. आयज मायकल हणजूणा पावलो. थंय ताणें हणजूण चिवार ग्रावंडाचो बुन्यादी फातर बसयलो आनी एका देवळाच्या पेवर्स बसोवपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. मायकलान आपल्या खात्याचे अंतर्गत ही कामां हातांत घेतल्यात. हणजूण वाठारांत जी कितें कामां जाल्यात ती पंचायतीन केल्ल्याचें सांगपाकूय मायकल विसरलो ना. आतां पंचायतीन उदरगतीची वळेरी सरकाराक धाडून दिवची आनी हांव ती करून घेतलो अशें ताचें म्हणणें. आपल्या घरकान्नीक शिवोले मतदारसंघात बसोवपाचो हवेसय आदी मायकलान उक्तायल्लो. हाजीर आशिल्ले आमचे सरपंच बाब सावियो, अध्यक्ष चोडणकर, बाब मंगेश, सगळे पंचायतीचे वांगडी आनी तुमी सगळे ग्रामस्थ कशी बघता ते धाकटुले अशा जे म्हाका दिसता खूब आदले देवस्थान आनी आतांच हांव बाब चोडणकरा कडेन उलयतालो की चोडणकर सगळे ह्या देवाचे हितूनसूनच ते ह्या गांवान आनी शिवोले मतदारसंघान आयज सगळे आसा आनी हे ब्युटिफिकेशन कोत्ताना बाब सावियो आनी तेजे टिमीन सगळ्याक सोलर लायट्स लायले. ग्रीनरी खूब आहा, कावते आहा, माड आसा, जागो मात कमी आहा खंय. म्हाका दिसता टायम खूब कमी आसा जे म्हाका दिसता 3 म्हयन्यांनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो आनी इन द न्यू गव्हर्मेंट म्हाका दिसता हिंका जागो हिंगासर रिटेनिंग वॉल बांदून तेजे मागणें आहा बाब चोडणकराचे की जागो मातसो एक्स्ट्रा जो आदी व्हांवन गेल्लो सो रिक्लेम करपाक. चीफ मिनिस्टर जेन्ना प्रश्न करता, सरपंच म्हणटा आमकां डेव्हलपमेंट दी, आमदार म्हणटा डेव्हलपमेंट दी, प्रश्न करता जागो आहा तुजे कडेन, तेक जागो ना. आयज जागो एक्वायरूच करूंक 10-15 वर्सां लागता. आयज जागो आहा आनी म्हाका दिसता सावियो एंड हिज टीम, सरपंच एंड हिज टीम विल वर्क टुवर्ड्स मेकिंग दीस प्लेस सारके टोटली म्हणजे युटिलायज्ड इन अ प्लॅन्ड मॅनर. कंपाऊंड RDA घालता आनी तेचे भायर जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. सावियोक म्हाजो रिक्वेस्ट तेजे टिमीन की तुमी कन्सल्टंट अपॉयंट करा थ्रू GSIDC बिकॉज पयशे आतां सगळे मोडूंक नाका. इन द न्यू फायनान्शियल इयर 2022 सरकारूय नेवो आसतलो तेन्ना हेचो टेंडर जातलो, तेजे पयलीं जावंक शकना. कित्याक कन्सल्टंट जेन्ना नेमता GSIDC, कन्सल्टंट आपलो आख्खो प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून दिता. तितून पंचायती वांगडा बसता ते आनी पंचायतीक सांगता हो आमी केला, तुमकां हेचेर चेंजीस कितें जाय. सरपंच मेंबर्स सगळे जाण म्हणटा, ग्रामसभाचे मेंबर्स म्हणटा आमकां हे चेंजीस जाय, हे चेंजीस जाय, हे चेंजीस जाय. तेजे उपरांत परतून प्लॅन जाता. 2-3 फावटी करेक्शन जाले काय फायनल जाल्या उपरांत तो बोर्ड मिटिंगेक वयतलो. बोर्ड मिटिंगेच्या उपरांत तो फायनान्शियल एप्रुवलाक वयतलो, तेजे उपरांत टेंडर जातलो. सो फेज वायज जर करीत एक 10 क्रोर्साचो प्रोजेक्ट घेयत जाल्यार एक 30-40 क्रोर्सान हिंगा बरो पैकी प्रोजेक्ट जावंक जाता वीच वील बेनिफीट एंटायर अंजुना, कांयसुवा, वागातोर ही आख्खी एरिया. लॅप पूल जावं, कोणाक डायविंग पूल जावं, कोणाक स्क्वॉश खेळपाक जाय, कोणाक बॅडमिंटन खेळपाक जाय, कोणाक लॉंग टेनीस खेळपाक जाय, वेगवेगळे गेमी जे भुरग्यांक जायो, क्रिकेट, फुटबॉल, कित्याक जागो तितलो आहा. आनी हांव 100% गॅरंटी दिता कित्याक सावियोन डेव्हलपमेंट ह्या विलेजीन तेजे टिमीन, सावियो आनी तेजे टिमीन चालू केल्लें आहा. आमी पळयता की ही विलेज वन ऑफ द क्लिनस्ट इन गोवा रिकॉर्ड टायमार जाली. एक टायमार जेन्ना तेंचे कडेन जागो नासलो तेन्ना सगळे जाण म्हणटाले खूब कचरो अंजुनान दिसता, कित्याक तितली रेस्टॉरंटां वाडली, तितली गेस्ट हावसां वाडली, पूण आयज क्लिनस्ट विलेज. कित्याक तेंकां गव्हर्मेंटान आमच्या डिपार्टमेंटान फॅसिलिटी दिली, तुमची गार्बेज हाडून आमच्या प्लांटान दिया. कलेक्शन इफेक्टिवली आयज अंजुना पंचायतीन केल्ल्या.
गोवा 365 खातीर हणजुणच्यान संदीप कामुलकार.